चवथ हो जाणट्या नेण्ट्या सयत सगळ्यांचो उमेद वाडोवपी परब. मात फामिली एकठांय येवन चवथ मनोवप आनी तातूंत मेळपी आनंदाक म्हत्व आसता. दर फामिलींनी एकठांय येवन चवथ मनोवची अशें मत आमदार प्रेमीन शेट हाणें उक्तायलां. बुधवारा आपल्या घरच्या गणपती कडेन एकादशिणी केली. उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. नमस्कार. सगळ्या गोमंतकीयांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. श्री गणेश चतुर्थीच्या या सणाक सगळी कुटुंबां एकत्र जावची अशें ह्या सणाचें वैशिश्ट आसा. आयज हेच वैशिश्ट आमी राखून दवरतले जाल्यार बारीक बारीक जी कुटुंबां विखळीत आसता ती ह्या सणाच्या निमित्तान, ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळे एकत्र जाता आनी हो सण आमी मोठ्या आनंदान दाबाज्यान मनयता. पण आयज अशी विखुरलेली बारीक बारीक कुटुंबां सगळी एक जावची ही प्रार्थना आमी श्री गणेशा कडेन मागता. जे लोकांचे इच्छित मनोकामना आसता तो एकत्र जावन मोठ्या आनंदान सगळी ही विखुरलेली जी कुटुंबां आसता ती ह्याच क्षणान सगळी एकत्र जावन जी बारीक कुटुंबां आहा ती एक मोठी फॅमिली जावन हो मोठ्या आनंदान हो क्षण साजरो करचो अशी सगळ्यांक लागीं देवान तांकां सगळ्यांक बुद्धी दिवची, शक्ती दिवची अशी देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचें हें मोठें कुटुंब आतांच आमी सांगिल्लें की जी कुटुंबां भायर भायर आसता ती ह्या चवथीच्या क्षणान आनी ह्या सण साजरो करपाक लागून एकत्र जाता आनी अशीच ही कुटुंबां सगळीं एकत्र जावप आनी भितून भाव बंदकी जी आसता, रिलेशन जें आसता तें वाडचें म्हणून हो सण आनी ह्या सणाचें वैशिश्टच अशें आसा की देव सगळ्यांक एकत्र हाडटा आनी त्या सगळ्यांची मनां प्रफुल्लीत जाता. होच अशा ह्या क्षणाचो एक वैशिश्ट आसा.